आयज आमचे जवळजवळ 6 तालुका, गोंयचे 6 तालुका म्हणजे अर्धे गोंय आमी भोंवून काडलेले आसा। पंचायतीक सगळे कडेन बरो प्रतिसाद मेळटा आणि त्या खातीर हांव यू टर्न सरकाराचे निषेध करता ह्या प्रमोद सावंताचे। हांव तेका बरो मागतालो कितें तो करतलो म्हणून, पण ताणें जे गोवा वायल्ड लायफ बोर्डा कडसून जे ताणें प्रस्ताव हाडलो तो प्रस्ताव चुकीचो प्रस्ताव प्रपोजल ताणें घेतलो अशें म्हाका दिसता। कारण तेजे कसले तरी बर्डन आसा तकलेर किंवा तेका आदेश आयलो आसतलो कोणाचो तरी, तो आदेश तो मानता, तो गोंयकारांचो आदेश मानिना, तो भायल्यांचो कोणाचो आदेश मानता किंवा आनी कोणाचे चेपण्यात तेका बसलेले आसा त्या खातीर तो मानता। आणि इतल्या 7 वर्सां नंतर तुमकां कळ्ळें ते टायगर ना म्हणून, ते टायगर ट्रान्झिट म्हणून, हो खंयचो प्रश्न जावन आसा? टायगर ते आसा म्हणून गोवा आमचे गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ऑलरेडी ट्रॅक केलो हा कॅमेरा घेवन, थंय दिसलेले आसा टायगर। प्लस एनटीसीएन तुमकां सांगलेले आसा की तुम्ही थंय टायगर रिझर्व करा म्हणून। जवळजवळ 4 वाघ तुम्ही वीख घालून मारले आणि आता जर तुम्ही उजो पेटयलो आणि तो फॉरेस्ट मिनिस्टर आमचो राणे साहेब सांगता तो मॅन मेड म्हणून, हो मॅन मेड कोण? हो पयलो प्रश्न करात। तिचेर इन्क्वायरी तुम्ही केली, तेका तुम्ही धरलो, तुम्ही तेका अरेस्ट केलो, कितें इन्क्वायरी केली ते कळोंक जाय गोंयकारांक। हे गोंयकारांक स्पश्ट करा। हेच्या पयलीं राणे मिस्टर राणे आनी मिसेस राणे दोगांयनी सांगलें आमी टायगर रिझर्व करचे ना म्हणून। ही कितें तुमची ठोकशाही काय हुकुमशाही? ही लोकशाही जावन आसा। त्या लोकशाहीत या सगळ्या लोकांचे आयकूंक जाय। आयज फक्त 70 तालुका म्हणजे गोंय न्ही, 70 तालुका म्हणजे गोंय न्ही। तुम्ही म्हणटाय आमी 70चे कुटुंब म्हणटा आमचे, कित्या खातीर? इलेक्शन जिखपा खातीर। म्हणूनच हांवें म्हटलेलें आसा इलेक्शन लिडरशिप इज नॉट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, लिडरशिप इज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। विचार करपाक सारकी गोष्ट जावन आसा। ते आज मेमोरंडम दिल्ले आसा गोंय, ती कोण कोण दिल्ले आसा? सगळ्या पंचायतीक दिल्ले आसा, काणकोणा तालुक्यात आणि म्युनिसिपालिटीक दिल्ले आसा। तशें आमदाराक दिल्ले, स्पिकराक दिल्ले आसा का? हांवें कितें केलां स्पिकराक बीन आतां स्पिकराक, आमदारांक 40 आमदारांक, स्पिकराक आणि मुख्यमंत्र्याक, डेप्युटी स्पिकराक आणि आमच्या ऑपोजिशन लिडराक हेंकां सगळ्यांक आमी एक लेटर केला आणि हो जो विशय जो आसा टायगर रिझर्वाचो तो डिस्कशनाक हाडपाचो असेंब्लीन म्हणून। तशें म्हादय म्हणून एक काणकोणा आवाजूच ना, एक 70% खबर ना लोकांक। कशें तुमी अवेरनेस करतले आतां काणकोण? अवेरनेस करपा खातीर आमी आयज सगळ्या पंचायतीन गेल्या, जशें देवळान पयलीं वयता न्हू तशें काणकोणाच्या तालुक्यान आमी प्रत्येक पंचायतीन गेल्ले आसा आणि तांकां सांगलें आमी आणि खुबशे जाणांनी प्रश्न विचारलेले आमकां, तेचे आन्सर आमी बरेशेन दिल्ले आसा आणि सगळ्यांक उत्सुकता आसा की गोंय हें सांबाळपाक जाय म्हणून। थोडे एकट्यान तर म्हाका सांगलें की आमची गोंय म्हणजे आमची बॉडी जी नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा लेफ्ट एंड रायट आसा, जर एक जर पॅरलायज जाली जाल्यार दुसरी पॅरलायज जातली म्हणून। आयज क्लियर कार्ड ओपन जाता। हांव सरकाराक एकूच सांगूंक सोदता, तूं जाता तितले प्रयत्न कर डिवायड करपाक, पार्टी लायन्साचे डिवायड करपाक, नरेटिव्ह डिफरंट सेट करपाक, पण तुवें आयज प्रूव करून दाखयलें आहा की टायगर रिझर्व करिना म्हणून तुवें स्टेटमेंट दिला पळय, म्हणल्यार म्हादय आपूण वचून कर्नाटका विकली। क्लियर कट सांगता तुमकां। जेन्ना अमित शाह हांगासर गोंयांत आयलो, त्या अमित शाहाक आज जेन्ना गोंयांत आयलो, हांगासर कर्नाटका आयलो, कर्नाटका त्यांनी स्टेटमेंट केलो चीफ मिनिस्टराक घेवन हे सगळें केला म्हणून, हेच ते घेवन आणि आयज अमित शाहाच्या आधारान हो आयज टायगर रिझर्व करिना म्हणून सांगपाक लागलो। 2020 एक आख्खी फॅमिली, वाघांची फॅमिली तांकां मारिल्लें, जिवन मारिल्लें, ती तांची बॉडी मेळिल्ल्यो तेन्ना देखून हे मानून घेवपा रेडी नाशिल्ले। तांकां सांगूंक सोदता हांव प्रमोद सावंताक, विश्वजीत राणे की टायगराक म्हणटा ती बॉर्डर लागना, ताका बॉर्डर आसना, ते रान आसा तें आसता ते, पूण तेंचे बाबडे आयज तुमी पयला आसतले चिता एक्सटिंग्विश केल्यो, चिता आशिल्ल्यो कितल्यो गोंयांत, इवन भारतांत इतली इम्पोर्ट करून काडले मोदीन, चिता खंय आसा आनी कितले सेंच्युरीन घातले रावना। आयज आमचे वाघ आसा, नॅशनल एनिमल ते, आनी आमी खरेंच ताणें म्हणलें तशें की म्हादय सांबाळपा खातीर राजन बाबान आमकां एकठांय केलें आनी सांगलें की आमी एक राखणदार हाडुया, आनी तो राखणदार म्हणटा वाघाक मुखार काडलो की वाघ आमच्या म्हादयक सांबाळटा म्हणून। पूण पळोवपाक गेल्यार काल तिणी स्टेटमेंट दिवन काबार केलें विश्वजीत आनी प्रमोद सावंतान। हांव इतलें सांगूंक सोदतां, काल समज हांवें सीएमाक प्रमोद सावंताक समज हांवें प्रॉपर्टी सावंत म्हणलें जाल्यार म्हजें खरें अर्थान म्हणिल्लें आसा की तो प्रॉपर्टी सावंत म्हणून। कित्याक हे सगळे आमची जी रानां लासून घातली आणि तांचे कडेन तो कल्प्रीट कोण तो मेळना जालो, आमकां तो करून आयिल्ले आसा। हितून कोणाचो हात आसतो? एक बारीक कोणें चोरी केली जाल्यार तो मनशाक धरून तुमी लोकांक घालता, एक बारीक मनशाचें कितें जालें इल्लिगल आसा जाल्यार ताका त्रास करता, पूण हांगा इतलो उजो लायलो, पूण तुमची होम मिनिस्ट्री सगळी फेल जाली।